मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कावेलोसी शेतात सोडला सांड उदक, वाठारांत पातळ्यात घाणी, भलायकेच्यो जायत्यो समस्या निर्माण जावपाची वाडटा भिरांत. तळसाय गांवांतल्या पिवपाच्या उदकाच्या संकश्टाचेर उपाय काडपा खातीर अधिकाऱ्यांनी उबारल्यांत पावलां. घेतलो परिस्थितीचो नियाळ. पडटले प्रश्न जाग्यार, लोक पळयतात वाट. आयज 5 जून संवसारीक पर्यावरण दीस. पर्यावरणी जापसालदारकी पद्दत आपणावपाचेर भर. प्रोत्साहन दिवपाच्या हेतान उभारली पावलां. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकार म्हणटा शेती करात, पूण शेतांत सांड उदक सोडपाचें प्रमाण दिसान दीस वाडत आसा. कावेलोसी वाठारांत शेतांत सोडिल्ल्या सांड उदकाचो विशय बरोच गाजता. वाठारांत घाणी पातळ्यात. भलायकेच्यो जायत्यो समस्या निर्माण जावपाची भिरांत आसा, पूण खर दखल घेवपाची चिन्नां मात दिसनात. कितलो तेंप शेतकारांनी ही कळ सोंसपाची? संबंधीत विभागाची आडनदर साबार प्रश्न निर्माण करपाक लागल्या. आज आमी आसात ते कावेलीसे आसात. आमचे फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा जी सिवरेज कशी पायपांतल्यान हाडून सोडले कडेन आसा ती तुमी पळयात. हांगा रेस्टॉरंट आसात, हॉटेल आसात. हे जे आसात हे कांयच आपल्याली फॉर्मुलिटी आसा हे पूर्ण करनात आनी अशें करून जे शेतां आसात तितून मागीर सिवेज जी आसा ही डिस्चार्ज करतात. आज हांगा वास घेवपाक सुद्दां जायना. हांगा आज स्थानीक पंच मेंबर जो आसा तो आनी एकटो हांगा पावले कडेन आसा, त्यांनी ही पळयले कडेन आसा. पळया तुमी तेजेर वासाचेर रावपाक जाता काय ना म्हण तें पळया. आनी अशें करून डिस्चार्ज करप धंदो तुमी आसात तो अवश्य करचो, पूण तेका काही सर्टन रिस्ट्रिक्शन आसात, ते नॉर्म्स आसात ते तुमी पाळपाक जाय आसता. पूण हे आतां पाळनात आनी हे पाळना जातकीर अशें करून जाता. आज तेणी सांगला की पंच मेंबर आमी पंचायती हेजेर एक्शन घेतले आनी आमी बेगीच्या बेगीन हेल्थ डिपार्टमेंटा पोल्युशन कंट्रोल जेंका कंप्लेन करपाक जाय तांकां आमी कंप्लेन करतले. आनी हें खंय तरी बंद की आतां पावस येवपाचो आसा आनी ही जर फाल्यां हांगा डेंग्यू मलेरिया ह्या सारके जर रोग जाले जाल्यार लोकांनी मागीर वचपाचें खंय काम ना. आनी हे जर एकदां लोकां जालें जाल्यार हे बेगीन थांबपाना, लोक हांगा त्रासां पडटले. तेज खातीर ऑथॉरिटीन बेगीच्या बेगीन हे बंद करचें आनी हेंचेर कायदेशीर कारवाई करची म्हणून मागतात. मजगती जायते कडेन हॉटेलांची घाण उक्त्या सुवातांनी सोडिल्ली पळोवपाक मेळटा. नितळसाणेचेर भर दिनात हे उक्तेपणान दिसपाक लागला. कावेलोसी वाठारांतल्या सांड उदक प्रकरणांत पंचायत कारवाय करतली अशें आश्वासन मेळटा खरें, पूण परिस्थितीन सुधार जाल्लो मात दिसना. आयकात थळाव्यांचे उतफर्के. आमी थिंगसोन ये शेतां आहा हिंगे येयना, पूण हें ते नोटीस केला आनी ते ब्रॉट टू माय नोटीस. दीस इज अ थर्ड सीएज डिस्चार्ज, रो सीएज डिस्चार्ज बाय हिंगे एक रेस्टॉरंट आहा ते टोटल सीएज हिंगे धाडून दिल्या. आतां तेगे सीएज कितको सीएज क्रिएट केल्या हें केल्या दॅट ही इज बेटर पोजिशन टू आन्सर. बट दीस इज अ सीएज गेट इज सॉलिड स्मेल. हिंगा पायप बस सीएज सोड्या आनी हे सायडीन डेच मानसी तुका सोड्या. आनी अपार्ट फ्रॉम दॅट मरे हे थिंगा फ्रांसीस रोड्रिग्स तेगे पिगेरी आहा पिगेरी आनी पिगराचे सगळे हे डिस्चार्ज रोस पिगरीचे हे आहा ते सगळे थिंग सोडा थंय. दीस इज कंप्लिटली सो बॅड आनी दीस इज very very unhygienic and no action has been taken by the authorities in the sense now the matter will go to the council authorities. They have to come and पंचायतीन कित केलं? पंचायत नाची रे पंचायत आता सी इशू कितें आहा तू एक पंच मेंबर आसा. हय पूण म्हाका हे नोटीस he brought to my notice. That's why I called you and I came here. See and by seeing this it is so bad, disgusting. Such a height of the system. आमची सुवेज तरी गांवां इतली भायर सोटाय आनी हांगा कोणाक खबर ना जाल्यार आमी भायले सपोज वी आर नॉट सीइंग इनसायड द सिस्टम. हे डिसीजीस कितें जावपाक शकता न्हू हेजेर? सो टोटल डिसीज कॉलेरा मलेरिया हे सगळी रावतले मरे आनी रावपाक जाता, वास घेवपाक जाता. वास घेवपाक जायना. स्मेल इज कमिंग सो बॅड. आनी ते पिगेरी कितें आहा ते गेल्यार पिगेरी सगळे डिस्चार्ज थिंग सोडला आहा थंय. अगेन दीस इज फील्ड
फॉरेस्टाक गेल्लो हिंगा इन्स्पेक्शन करपाक आनी थिंगसून आमी चलोन येयले फॉरेस्टान आपलें इन्स्पेक्शन करपाक शिकवलें इतल्या पावतना सगळो वास येवपा लागलो सगळो कळना हांवें केसो वास येता हांव चलोन येयल्या मोचगान येयल्लो चलोन येयल्या हिंग सोमता भितर गेलो मोच्या आख्खो चोयल्या घाण मागीर हांवें चोयलें सगळें हांव पयलो गेलो आमगे 5 मेंबर्स आयले अरे तुगे वडा हांवें कितें चलता हें सारकें व्हिडिओ काडून दाखयलें ताका कितें चलता हांवें म्हळें तूं हेजी एक्शन घे तूं म्हळ्यार आमी बरो आनी एक्शन घे तेजेर नाजाल्यार म्हळ्यार बरें जावपाना तो म्हळ्यार बरें शेल्टन हांव वचोन चोया पयलीं कितें आहा तें बेजिकली कितें जालां हें आतां तुवें पायप चोयलें तें हिंगा एक रेस्टॉरंट आहा हो डर्टी स्मेल म्हाका उलयता तशें वास तोंडां वयता आनी थिंगा पिगरी आहा ती पायप सोड्यांची तितूंतले सगळो वेस्ट थोड्यांक आयला आनी थोडे आख्खें टोटली पोल्यूट केलां टोटली पोल्यूट सारकें हिंगा आनी रावपाक स्मेल जायना एंड दीस इज द वे एंड सो कॉल दे आर सेयींग दॅट दे आर फार्मर्स कळ्ळें ना आमकां फार्मींग दीस इज नॉट द वे टू डू द फार्मींग आनी ती कानेक खोला तिचो ही होडी ही न्यू माल्या नाल्ला मालान सारकें व्हरून तेच सोडपाक हें चल्लां कितें गांवांक दीस इज टोटली रॉंग हेजी आतां दुयेंसां जातली कितें मनसून सिजन मॉस्किटो ब्रिडींग जातलें एंड दीस इज व्हेरी व्हेरी बॅड सारकें गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक. राज्यांत अपघातांचें सत्र नेमान पळोवपाक मेळटा ताका जायतीं कारणां जापसालदार आसात जाल्यार महामार्गाचेर पार्क केल्ले व्हड ट्रक ह्या समस्येक आनीक भर घालतात. दवर्ली फार्मागुडी महामार्गाचेर एक पार्क केल्ल्या धोकादायक ट्रकाक लागून अपघातांचो हुस्को वाडत आसा. योग्य वेवस्थापन करूंक नाशिल्ल्यान समाज वावुरप्यांनी तिडक उक्तायली. अपघात जालो जाल्यार ताजी जापसालदारकी कोण घेतलो असो प्रश्न ह्या वेळार आयला. आतां हांगा अपघात जावपाची वाट पळयली वता वय सामान्य लोकांचो प्रश्न. ट्रांसपोर्ट ऑफिस का नाम क्या है? हाँ स्कॉर्पियन. मालिक किधर है? कौन है आपका? हाँ कौन आप मैनेजर कौन है? आप बायपास तुम्ही पळोवपाक शकता हे ट्रांसपोर्ट ऑफिसाचें नांव स्कॉर्पियन. गाडी ते कशें हांगा खाली करताले म्हणजे तेंचे म्हाका दिसता एक ऑलमोस्ट सगळे बॉनेट जे आशिल्ले ट्रकाचे त्या हायवेचेर हांगा मदीं आशिल्ले तुम्ही पळोवपाक शकता व्हिडिओन. तांकां आमी आतां सांगलां की हेज्या फुडें ही गाडी म्हणटा ती तुमची खाली करता जाल्यार हांगा आसपाक जायना रस्त्यार. हो एक शार्प टर्न आसा हांगा आनी एक्सिडंट जावपाचे चडशे चान्सीस आसा आनी हेज्या पयलीं हांगा एक्सिडंट जाल्ले आसा. स्पिडीन येता हांगा कित्याक वयल्यान जो ओवरब्रीज आसा तो देंवता गाडयो आनी स्पिडीन येता टर्न घेवपाक तांकां चान्स मेळना. ह्या सायडीन समज घेतले जाल्यार हांगा डिवायडर आसा हेची जबाबदारी कोण घेतले? हांगा पंचायत हांगा कांयच एक्शन घेयना. ग्रामसभेक हांगा प्रत्येक फावटी आमी इश्यूज हायलायट करता पूण निग्लेक्ट जाता. पूण ट्राफीक पोलीस हांगा हेंचेर एक्शन पुलिसांनी एक्शन घेवपाक जाय फायन मारपाक जाय. ट्राफीक ते विचारल्यार तेंचे पात्रांव म्हणटा ते खंय तरी गांवांत गेला हे गेला मॅनेजर कोण काय कोणाक काय पडूनच वचना. हे आतां पयली फावट न्ही हेच्या पयलीं आमी कितल्या फावटी पळयलां की गाडी अशें ते अर्द्या हायवेचेर लावन गाडी खाली करता हांगा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. वाडटे तापमान आनी खर हवामानाच्या घडणुका पासून ते प्लास्टीक प्रदूषण आनी रानां कापपा मेरेन पर्यावरणीय आव्हानाक लागून संवसारभरांतल्या समुदायांचेर परिणाम जायत आसा. संवसारीक पर्यावरण दीस सरकार, उद्देग समुदाय आनी वैयक्तीक पर्यावरण जापसालदारकी पद्दत आपणावपाक नितळ पाचवेचार आनी चड तिगून रावपी फुडारा खातीर सामुहीक रितीन काम करपाक प्रोत्साहन दिवपाच्या हेतान हो दीस मनयतात.
आणि गोंयांत धो पावस पडपाक जाय आशिल्लो ताका उशीर जाला पण आमी देवा लागीं मागुया फुडल्या 2 दिसांच्या भितर मान्सून गोंयांत पावतलो आनी खात्री आनी विश्वास दवरून आयच्यात आमी झाडां लावपाचो संकल्प केला आनी हो संकल्प करता आसतना 5 जून ते 5 सप्टेंबर पर्यंत 10 लाख झाडां आमी सगळ्यांना मिळून लायतले. त्या वेळार आमी गोंयांत पळयतात गोंयांत जो ट्युरिस्ट येता हो ट्युरिस्ट ही नाका लागून बिचार येता आसलो समुद्र किनारे पळोवपाक येता आसलो पण ह्या ट्युरिस्टाक गोंयचें गार्डन पळोवपाक येवचें. आमी करपाक शकतले वास्तव घडयता की 15 दिसांत पोळ्या कॅम्पेनिंगाक फुडले 90 दीस प्रत्येक गोंयकार सामील जातलो आनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे स्वप्न एक पेड वाटे नाव हे साकार करतले. संस्थेक आणि सगळ्या ग्रामस्थांक जे गोंयभर आसा की तांणी एक झाड तरी आपले रावचे. हांगा जेन्ना प्रधानमंत्र्यांचे उलो मारला एक पेड माँ के नाम तेन्ना सगळ्यांनी आपल्या आवयक म्हणजे मातृभूमी या मोगान जी मातृभूमीच्या मोगान आमी एक झाड लावचे. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. आयज 5 जून हो संवसारीक पर्यावरण दीस. पर्यावरणाची राखण आनी तिगून उरपी जिणे विशीं जागृताय करपा खातीर समर्पित संवसारीक सुवात. हो दीस मनशाच्या वावराक लागून पर्यावरण, जैवविविधता, हवेचो दर्जो, उदकाची संसाधनां आनी संवसारीक हवामान हांचेर व्हड ताण पडपाची याद करून दिता. झाड आम्ही थंय राखून अजून पर्यंत तशेंच दवरला आणि रोड जातलो तेन्ना आमी ते झाड मदीं म्हणजे एक झाड जावपा खातीर खूब टायम लागता. आमी रोवप 1 दिसान जाता पूण ते एदी व्हडली जेन्ना स्वरूप घेता ताका 1 वर्स 2 वर्सां 3 वर्सां अशी जाता. ते मारून उडोवपाक खंय जाय थंय आमी थंय सेव करपाचो आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय. खंय डेव्हलपमेंटा खातीर खंय आमकां ऑप्शनूच ना जाल्यार मारप एक वेगळी गजाल आशिल्ली पूण ताजे सबस्टिट्यूट खंय तरी आमी लावपाचें तें आमी प्लॅनिंग करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. एनवायरमेंट डे आणि आज सगळीच आम्ही वन महोत्सव म्हणजे झाडां लावन हो सिंबॉलीक आज एक कार्यक्रम करता. वर्सा आमी भुरग्यांक इन्वॉल्व करपाचो प्रयत्न करतात. द कमिंग डेज आमी भुरग्यांकूय इन्वॉल्व करून होच कार्यक्रम परती करपाचो म्हणजे आनी व्हडल्या प्रमाणात करपाचें जाय. आजच्या ह्या पर्यावरण दिसाक तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. जशें दाजीन सांगलें की पर्यावरण दीस जावं मदर्स डे जावं फादर्स डे जावं फक्त त्या एक दिसा पुरतीच सीमित नसून तो पूर्ण 365 डेज आमी मनोवपाक जाय. आयज म्हाका दिसता कितकीशींच वर्सां आमी पर्यावरण दीस मनयता पूण फाटलीं 2-3 वर्सां पळयत जाल्यार आमी ह्यो पर्यावरण दीस भरपूर सिरियस घेतला. आनी तुमी आतां गव्हर्मेंट स्कूल वास्को हांगा पळयत जाल्यार जी झाडां आमी 2-3 वर्सां पयलीं लायिल्ली ती आयज कितकी मोठी जाला. फक्त झाडां लावप ह्योच फक्त कार्यक्रम नासता ते त्या झाडां पर्यंत उदक पावप तांकां जाय ते दिवप हे खूब इम्पॉर्टंट आसता. एनवायरमेंट निमित्तान आमी कितें करूं शकता तेजे बेस्ट उलयल्यार हांव तें एड करता. आज असो थंय पॉप्युलेशन वाडलेल्या कारणान घरांय वाडत आसा, रस्ते वाडटात, ताका लागून निसर्गाची खूब हानी जाता, झाडांक कत्त जाता. आमचे इतलीं झाडां जीं आशिल्लीं ती आमच्या जाणटेल्यांनी रोयिल्लीं तेजी आमी फळां घेताले पूण आमी मुखार आतां आमचे फुडल्या जनरेशनाक आमी कितें तरी दिवपाक जाय. एनवायरमेंट जे आमचो सैम आसा तो राखपाक जाय आनी तो राखतलो कसो जाल्यार एक जर त्यात एक ताका डे म्हणून आमी एक फेस्टिवल कसो मनयलो जाल्यार ताका एक बरें प्रोत्साहन मेळटलें. एनवायरमेंट म्हणजे आमचें सरावंडींग, इट्स आमचें प्लॅनेट. एनवायरमेंट आमकां उदक दिता, प्युअर हवा दिता, फोड दिता आनी डिफरंट लायफ स्पेसीस दिता ज्यो आमकां लायफाक उपयोगी पडटा. आज एनवायरमेंट खराब करपाक अनफॉर्च्युनेटली आमीच ह्युमन बींग जबाबदार आसा. तें चिंतपा जाय इट्स लायफ. तूं कुराड उबात आसतना तूं आपणाच्या पांयाचे कुराड मारता हें समजून हें झाडां राखून दवरपा जाय. न्हू हिंगा झाडां रोयल्याय ती सगळीं नेटीव गोवन फॉरेस्ट ट्रीज, फ्रूट बेरिंग ट्रीज, जी सवण्या खावपाक स्पेशली. जांब रोयला, जारांब आहा, मागीर आपटो आहा, त्या आपटो झाडाची पानां आहा तेंच्या पोंदाक बटरफ्लाय तांती घालता. सो दॅट इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रिडींग प्लांट फॉर द बटरफ्लाय.
गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. उदक दूषित जाल्ल्याची कागाळ मुखार आयले उपरांत तळसाय गांवांतल्या पिवपाच्या उदकाच्या संकटाचेर उपाय काडपा खातीर अधिकाऱ्यांनी पावलां उबारल्यात. सांगेचे उपजिल्लो अधिकाऱ्यान विविध खात्यांच्या अधिकाऱ्यां सयत गांवांक भेट दिवन परिस्थितीचो नियाळ घेतलो आनी पिडेस्त लोकां खातीर ताकतिकेन मजत येवजण सुचोवपा करपा खातीर आश्वासन दिलें. मी तळसाय गांवांत जो प्रसार माध्यमांतल्यान सोशल मिडियांतल्यान जो विशय हायलायट केल्लो ताजेर वेगवेगळे प्रतिक्रिया ह्यो सोशल मिडियाचेर येताल्यो. ताजी वस्तुस्थिती कितें आसा हें पळोवपाक आमी आसा सांगे एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा आमी ह्या गांवांक आयिल्ले, तळसाय गांवांक आयिल्ले. आमी गांवच्या लोकांची भेटी घेतल्यो. तांचे जे उदकाचे सोर्स आसात ते प्रत्यक्षात आमी वचून पळयले. ह्या गांवांत प्रामुख्यान आसा ज्यो 2 बांय आसा आनी एक जी आसा ती सरकारान दिल्ली एक बोरवेल आसा. प्रामुख्यान लोक जे आसा हांगचे ह्या बोरवेलाचे जे आसा ते उदक पिण्या खातीर यूज करता. तशेंच जेन्ना केन्ना कमी पडटा किंवा बोरवेलांतलें उदक कमी जेन्ना येता ते म्हणटा की आमी त्या बांयचे जे आसा ते उदक जे आसा आमी पिवपा खातीर योग्य करता, आमी उपयोग करता. उदक जे आसा ते गाडूळ जाल्लें आसा, ताका ग्रीन येलोइश कलर जो आयिल्लो आसा, थोडे फार स्नेक आसा बेबे आमकां एक दिश्टी पडले त्या बांयक. सो आमी लोकांक रिक्वेस्ट केला की टायमींग जे आसा ते उदक जे आसा ते पिवू नाका आणि ॲट द सेम टायम आमी ड्रिंकींग वॉटर जे आमचे डिपार्टमेंट जे हांगा आयिल्ले तांकां सांगलां की एडिशनल एक टाकयेची हांगा वेवस्था कर, कारण बोरवेलाची एक टाकी जेन्ना उदक भरलें जेन्ना ते उदक सोंपता पर्यंत दुसरी हें करता पर्यंत वेळ लागता. सो तांणी आमकां एश्योरन्स दिला की इमिजिएटली आसा बाय नेक्स्ट वीक पयली जी आसा ते हांगा एक 2000 लिटराची आसा जी टाकी जी आसा ती उदकाची प्रोवायड करतले. सो एक टाकी भरली म्हणटकर आसा तेन्ना दुसऱ्या टाकयाचे आसा ते उदक तांकां पिड्याक उपयोग करपाक मेळटले. तरी आसतना आमी लोकांचो हांगचो कॉन्टॅक्ट डिटेल घेतला आनी ड्रिंकींग ऑफ वॉटर तांच्या ऑफिशलाक आमी सांगला एज एन वेन तांकां टँकराची गरज पडटा तांकां प्रायोरिटी बेजिसाचेर आसा ते पिड्या खातीर ती टँकराची आसा ती सोय करून तांकां उदक पावोवचें अशें आमी तें डायरेक्शन आमी तांकां दिल्लें आसा. त्या बरोबरच कन्सर्न जो ह्या गांवचो सरपंच आसा चंदन उदरकर ताका आमी सांगलां की जी चिऱ्यांनी बांदलेली जी बांय आसा ती इमिजिएटली आसा ती उपसून जी आसा मनसून जातकर उपसून जी आसा ती बांय तांकां फूल रिनोवेट करून दिवची आनी त्या बांयचें सगळें डिसील्ड करून किंवा रिंग सिस्टम घालून जे आसा ताका पिड्या योग्य त्या बांयचें हें करून दिवचें. त्याच बरोबर कोण भुरगे खेळटा आसतना किंवा त्या बांयक स्नेक आसा खेळटा आसतना कितें त्या बांयक पडूं नाका म्हणून तांकां सांगलां की ते बांयचेर आसा ती एक नेट घालून नाल्यार केज घालून ती पॅक करून दवर म्हणून आमी तांकां सांगले कडेन आसा. 2 बांयी आसा आनी प्लस एक बोरवेलाच्या तिनी उदक जे आसा ते कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आमी टेस्टिंगा खातीर दिला. फाल्यां ताजो टेस्टिंग जेन्ना रिपोर्ट येतलो फाल्यां अशें जर ते पिण्या योग्य ना बोरवेलाचे सुद्दां जर पिण्याचे योग्य ना जाल्यार ताजे अल्टरनेट तांकां पिण्याचे पाण्याची वेवस्था जी आसा एडमिनिस्ट्रेशना थ्रू केली गेली वयतली. आतां तो रिपोर्ट आमी आसा कन्सर्न डिपार्टमेंटाक टेस्टिंगा कडेन हो तिनी 2 बांयचो आनी हाजो रिपोर्ट जो आमी टेस्टिंगाक दिल्लो आसा. पळय आमचो विशय आहा न्हू आमकां पयलीं सावन उदकांक प्रॉब्लेम ते प्रॉब्लेम आसा. स्टार्टिंगाक आमकां कितें ते बांयचें उदक वयतालें मागीर कितें जाली ती बांय मरे वयलो जो पार्ट आहा न्हू तो कोलॅप्स जालो. सो मागीर कितें वासू मेंगांवकर आमदार जाले न्ही तेणी मागीर कितें केली ती बांय मारून दिली आमकां. सो ही कोलॅप्स आमकां उदकान आनी हांगा सोर्स ना न्हू एक तो सोर्स तो मागीर पोर्टेबल पंप हाडलो मरे आनी तितून बसयलो आनी तें उदक आमी पिवपा लागलें. प्रत्येक दारा एक पायपलायन ती नवनाथ नायक झेडपी इलेक्शनाक येयलो तेणी कितें मागीर एक पायपलायन आमकां पयस दिले. तो दिनासले आमचे कडेन पायपलायन पयस दीत जाल्यार आमी ताका मतदान करता सगलें आनी हांगा कितलें आसा 32 मतदान आसा हांगा कळ्ळें तुका टोटल. आनी घरां 10-12 घरां आसा तितून 8 घरां फॅमिली टोटल रावता म्हण तूं तें सोड. ते पायपलायनी आमी उदक प्रत्येक दारांक डायरेक्टली पावयलां जाल्यार तुमकां ओपन वेल दाखयता ती. कितें आमकां एक टँक दिता म्हणून आनी त्या भायर मागीर ते टँक एक पावस वयताना मागीर बांयचें काम करून दिता म्हण तेणी आमकां. पण जी परिस्थिती आसा ती खरी समजल्या ते हय तेणी खरेंच सांगलें न्हू तें उदक पिनाक म्हूण सांगलें दोनी बांयचें आनी गोरवां पासून दिनाक म्हूण सांगलें उदक. पयलीं हांगा आमकां टँकरी पावयतालें उदक. आतां कितें जाता मोदी तेंच्यान तें बोरवेल चालू केलें मरे थोडे दीस 10 मिनटां उदक मेळटालें हांगा. तरी आसतना कसलें फंक्शन जातात आमी देवूळ न्हू आमी आख्खो वाडी लोक टोटल हांगा येवन देवाचें काम करता. सो टँकर हाडून तें करतालें. आतां टँकरी ना आनी कांय ना कळ्ळें तुका. आतां आमी नायलाजां उदक पिता करता कितें आमी सांगून बी फायदो ना कळ्ळें तुका. जे कश्ट करपा ते आमी केलेच कळ्ळें तुका. आतां ही पायपलायन उदक बांय वचून ते क्लीन करपा ते लास्ट इयर आमी गांवच्या लोकांनी येवन ती क्लियर केल्ली. हें आतां प्रशासनान केल्लें तें आतां फिल्टर बसयलें न्हू आतां कितलीं वर्सांनी 2-4 वर्सांनी फक्त फिल्टर बसयला नांव पडटात आनी तें जें बोरवेल मारला डायरेक्ट उदक आमी खाता कळ्ळें तुका. आतां
प्रशासन डेप्युटी कलेक्टर पळोवन आयलो ताणी सांगला बाय नेक्स्ट 8 दीस म्हणल्यार तुमकां उदकाची सोय निवळ करून दिता. हाजेर तुमी कितें म्हणटा? ना हे बरी गजाल न्हू. जावं हे तुमी हे मिडिया येयली म्हणून कितें तर आमची प्रॉब्लेम सॉल्व जाला. हांव थँक्यू म्हणटा मिडिया. पृथ्वीचे टायमार साकून आमी फनामारा उदक खाताले, उदक ना तेन्ना कट्ट्यान भरून, आनी आतां तो सामकें जोर कळ्ळें. आता डेप्युटी कलेक्टर येवन सांगून गेलो तुमकां की 8 दीस भितर तुमकां दोन्ही बांय निवळ करून दिता म्हणून. हय तें सांगता बंद जालें ना. मागीर आतां हें जालें म्हणटा आमकां कळ्ळें ना आमकां जायना. साबार आश्वासनां दिवन लेगीत कितलीशींच वर्सां आडनदर केल्ल्याचो आरोप करून सांगे तळसाय गांवांतल्या लोकांनी नितळ पिवपाचें उदक, योग्य रस्ते आनी स्ट्रीट लायटींचो उणाव हे मुद्दे उजवाडाक हाडून ताचेर ताकतिकेन सरकारी कारवाय करपाची मागणी केल्ली. थळावे दूषित उदक आनी वायट साधन सुविधांक लागून हातपाय बडयत आसात. हो गांव सध्या असुरक्षीत उदकाच्या स्त्रोतांचेर निमून आशिल्ल्याचें दिश्टी पडटा. घरातली उदकाची जोडणी लेगीत दिवंक ना खंय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. सप्तकाच्या शेवटाक हलको ते मध्यम पावसाचो नेट चालू उरतलो. दमट परिस्थिती तिगून उरतली. हवामान विभागान राज्याक येल्लो अलर्ट दिला. गडगड, वीज आनी वादळी वाऱ्या सयत कांय सुवातींनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. उश्णतायेंतल्यान थाकाय मेळटली. सकाळीं थंडसाण जाणवतली. दनपरां कांय प्रमाणात उश्णताय आसतली. IMDचो राज्या खातीर येल्लो अलर्ट आसा. शेनवारचें तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें. हलको ते मध्यम पावस, गडगड आनी विजेचो सांगात. घोळटले वादळी वारें. जतनाय घेवपाचो सल्लो. दमट हवामान. IMDचो येल्लो अलर्ट. सकाळीं थंडसाण. तापमानात उणाव. शेनवारचें तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करत आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.